दिवचल तालुक्यातल्या सुल्ला गावांतल्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानात वार्षिक दसरोत्सवा निमतान विविध धार्मिक कार्यावळी जाल्यो. देवळाच्या परिसरांत ह्या फावटी तरंग कसलोच आदार घेनासतना फातरार उबे रावले. हें पळोवपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान भाविक आयिल्ले. ह्या फावट देवाचें दर्शन घेवपाक भाविकांची बरीच गर्दी जाल्ली. फुडले 3 दीस देवाचे तरंग गांवांत घराघरांनी भोंवून भाविकांक आशिर्वाद दितले. उपरांत मल्लिकार्जुन देवस्थानात कार्यक्रमाची सांगाता जातली. दसरा उत्सव आमचो काल नवमी पासून सुरू जाता. नवमी महानवमी मोठे श्राद्ध घालतात, तेज्या उपरांत जेवण बिवण सगळें जाता आनी मागीर हांगा देवाचें तरंग हिशोबाचें काम करतात. पयलें म्हटल्यार देवाचें तरंग हिशोबाचें काम पयलें सुरू जाता आनी देवाचीं कापडां जीं आसा तीं जवळ जवळ एक पावट 9 नाल्यार 7 अशीं कापडां घालता आनी ते तरंग सजयता. तरंग सजयल्या उपरांत एक ते तरंग हांगासून रातचे वयर व्हरता, कुळाच्या हितूर व्हरता. तेजे तेन्ना मूड भासो येता आनी ते मूड भासो हें जावन कुळाच्या हेका वयता आनी थंय मागीर परत्यो कुळाच्या हेका मूड भासो येता आनी थंयसून मागीर ते परते हांगा देवळान येता आनी देवळान मागीर ते हें तरंग जें आसा तें कंप्लीट काठयेक बांदून तयार करता आनी तेन्ना मागीर ते हितूर उबे रावता, आपल्या जाग्यार उबे रावता आनी हात सोडून ते उबे रावता आनी ते उबे रावले म्हणटकूच मागीर कौल प्रसाद रातचो जाता आनी रातचो नवमीचो दसरो सोंपता. मेन खाशेल हेजेर आमचे कुवाळप पोटार धरून फोडटा पळय तो हें जाल्या नंतर हांगा कौला दिल्या नंतर ते मागीर सगळें मेन खाशेल ते कुवाळ धरून आनी मागीर जे सोने म्हणटा ते दसऱ्याक लुट्टा म्हणटा तें मागीर त्या हेजेर ते स्टेजीचेर जाता लास्ट एंडींग. मागीर तेज्या नंतर आमच्या आज जाल्या नंतर फाल्यां आमी आज सांजे आमचो तरंग सिद्धेश्वराच्या देवळान वयचे आनी आज सांजे ते सिद्धेश्वराच्या देवळान रावतले. फाल्यां परत थंय तशेंच दसरो जातलो एका दिसाचो आनी थंय जाल्या नंतर थंय तशेंच आसता खुदपाचें बी हें करपाचें आनी मागीर तेज्या नंतर फाल्यांच्यान दनपारच्यान आमचे 3 दीस अख्ख्या सुल्ला गांवांत भोंवपाचो प्रोग्राम 5 दीस अप टू मंगळ पर्यंत. आनी सुल्ला म्हटल्या नंतर बायें सुल्ला गांवरवाडा घोडकातड कडचाळ भायलेपाळ मागीर रुमडार चावडेर खाजनान हे सगळे येता. म्हणजे आमकां टोटल 5 दीस लागता आनी मंगळार दीस सांजे म्हणजे लास्ट 4 रातचे सगळे तेजी सांगत जाता. 4 किंवा 5 म्हणजे आमकां सामको खूब दीस जाता, बुधवार पडटाच सारको आमकां. तेज्या नंतर आमची सगळी सांगत जाता दसऱ्याची. तेज्या नंतर मागीर आमी सगळें हें करून देव आसा तसो परत हेका हें करता. ते आतां फाटल्यान जे आशिर्वाद जो घेता देवाचो जो आशिर्वाद जो घेतात ते कितें आसा? ती कौलां घेता लोक. कौलां आनी कौलां ही चालूच आसता आनी मागीर गांवांत जेन्ना भोंवता तेन्ना कौलां ही सगळ्याकूच आसता आनी फाल्यां अशीच सिद्धेश्वराच्या देवळान कडेन थंय अशीच आसतली कौलां सेम प्रोसेस आतां तसो. आनी तेज्या बद्दल हें सगळ्या लोकांचें आमकां खूब हें मेळ्ळें. लोक खूब आमकां हें दिता, प्रतिसाद दिता सगळ्याक. हात सोडून तरंगा रावता त्याचे कशें? हात सोडून ही तरंग आमचे आमी जावच्या पयलीं बरेच पिळगेक खबर आसतली. म्हणजे तें विदावट ते शिवाय रावप हें आमी पयलें म्हणजे अशें गोंयांत म्हाका दिसता खंयच ना अशें हात सोडून रावप. कितको टायम वारें येवं ना जाल्यार पावस येवं ना जाल्यार ते गडगडे ते स्टेबल तशें उरता. तेज्या नंतर कितको टायम वता म्हणजे तो पर्यंत देवाची जी मोड भास आसता तो पर्यंत जाय पर्यंत तशी उरता. मागीर तेज्या नंतर आमचो फुडलो हें आसता न्हू म्हणजे अशी विदावट सपोर्टा शिवाय ते तरंग उबे रावता न्हू तो गोंयांत न्हू खंयच आसपाचें ना अशें जर आमी तरी आमच्या लायफान पळयलां आनी आमचे जाणटे सुद्दां सांगताले अशी खंयसरूच प्रथा ना म्हणून रावप.